नमस्कार, आम्ही आज सध्या अंजुना पिक एंड पेडे या वाड्याचेर तुम्ही फाटल्यान पळोवंक शकता हे घर आहा या सायडींतल्याच घरात तुम्ही पळोवंक शकतात हे घर भाड्याक दिल्लें आसा। ह्या घरान कामाक वयताली ते सच्च्या भशेन आयज ती कामाक गेली। ह्या घरान एक पिटबुल कुत्रो आसा आणि आयज ती कामाक वयतनात ती 7 वर्साचो चेडो आसा तेकाय घेवन गेली आणि आमकां कळटा की तो जो हो आसा जो ओनर आसा त्याने खंय तिका पयलींच सांगिल्लें चेड्याक घेवन येवं नाका, तो कुत्रो एग्रेसीव। सो सच्च्या प्रमाणे आयज ती हांगा येयली कामाक चेड्याक घेवन आणि कुत्र्यान जो पिटबुल कुत्रो आसा तिणें त्या चेड्याचेर अटॅक केल्लो आसा आणि हे सगळें जातकूर जो हो आसा ओनर आसा ऑन द स्पॉट नासलो अब्दुल तो तेका कळटकूर तो ऑन द स्पॉट येयलो आणि हांगाचे जे स्थानीक आसा तांकां हांगा बोवाळ हांवें बोवाळ मारतकूर हे करतकूर स्थानीक ऑन द स्पॉट येयले, तेका कुत्र्या कडल्यान पयस केलो आणि एम्बुलन्सीक आपोवन तेका लागच्या हॉस्पिटलान व्हेलो। कितें जालें ओदो? हेदो हांगा एक्सिडंट जालो पळय तो कितें जालो? सुण्यान अटॅक केलो पळय तो सुण्यान अटॅक केलो आणि ऑप्शन आमचे कडेन कांयच ना। डायरेक्ट आमच्यान हातूय घालूंक जायना कित्याक सुनो तो डेंजर व्हेरी डेंजरस तो डायरेक्ट धरता पळय तसो कित्याक म्हाज्या चेड्याचें हें फोडलें आनी तो अर्दें तोंडूच गायब केलें तेणी। म्हाका सांग तुजो चेडो तेंगेर कसो पावलो? एग्जॅक्ट कितें डिटेल कितें? म्हाज्या बायलें कडेन। तुजी बायल कितें करताली? भितर काम करून गेल्ली तेच्या कडेन तोय गेलो व्हडो कित्याक चेड्याक खबर ना आपल्याचेर अटॅक जातलो म्हणून बायले वांगडा तें गेले तोय गेलो आनी तेजे उपरांत हो अटॅक किळीचे आवाज येता म्हणून हांव फुडल्यान आसलो फुडसून धांवन येता म्हणसर म्हाज्या चेड्याक अर्दो कबार केलो। गळ्याक हे केलें, गळो फोडलो, अर्धे तोंड गायब केलें, मानेक घास मारला, सगळे पिजला रे सगळे पिजून कित्याक तो झाडटालो पेटो घास मारून झाडटालो तेका फूल कित्याक म्हाका ते तसले कुत्रे हांगा नाकात म्हाका ते कित्याक फर्स्ट टायम पयली एकदां अटॅक जाला एका घाटणीच्या भुरग्याचेर त्याच कुत्र्यान तेजे म्हाज्या चेड्याक तर हें फोडला तेजें हें बी सगळें फोडलें। एज 7 आणि हांवें गेली आनी तेच्या पयलीं तेणे दिसा तेका सांगलेलें अब्दुलान आमी कोण आसची ना तुमी भितर सरा नाका म्हणून तरी आसतना ते चेड्याक घेवन भितर गेला म्हण ते सुणे सुटलेले आसले न्हू आनी सदांच ते कामाक वयताना तोडून घालतात सुण्यांक म्हणजे सुटलेलो आसलो त्या सुण्यान वचून त्या चेड्याकूच घट धरलो ल्हान भुरग्याकूच धरतालो तो मागीर आड्डोंक लागले वयल्यान आपूण वयर चडोन रावला आनी ते कुशीच्या शेजारणीक सांगता आपणाक मातशें यो आनी आपणाक हात दी वयर घेवं म्हणजे तुजो शिजू सारवार करता आनी चेड्याक मरो न्ही असो करून त्या चेड्याक फोडल्यान ओडटाले मरे ते सारके हांगा ह्या धरून तेचे रगत खूब गेला तेचे। मागीर परत एक हांगा हाडलेलो उखलून पडयेन घातला तेन्ना आंगले तेचे रगत भरपूर गेला उदीक मारून वतयलो भायर फक्त हें केला आमी मागीर ट्रिटमेंट चालू आसली मदींच तेजें निधन जाल्लें आसा। अंजुन पुलीस फुडली आतां जी कारवाई आसा ती करतात। प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार।